तेव्हा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 14 वोड 13 ते 21. हे आयकना फुडें जेजू थंयचो भायर सरलो आनी होड्यार बसून एके एकसुरी सुवातेर एकलो रावचे खातीर कोडसोरून गेलो. पूण हे लोकांक कळटूच नगरा तावन ती ताचे फाटल्यान पांय वाटेन सोलून गेली. होड्या वेलो देंवन ताणें पुस्कूल लोकांक तेकलो आनी तांचे चुरचुरे करून ताच्या वांटेकारांक बरी केली. तिनसांजां ताच्या शिसांनी लागीं सरोन म्हणलें, ही सुवात एकसुरी आनी सांज जाल्ली. म्हणटूच लोकांक धाडून दी, तांकां आपणाक जेवण खाण विकतें घेवन दी. जेजून तांकां म्हणलें, तांणी खंयसरूच वचची गरज ना. तांकां खावूंक जेवूंक तुमीच दियात. पूण तांणी परतिपाल केलो, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. तेन्ना तांणी म्हणलें, ती हांगा म्हजेशी हाडात. लोकांक ताणें तोंडाचेर जेवणाक बसोवंक लायलें. 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातांत घेवन ताणें सर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासलो. मागीर उंड्याचे कुडके केले आनी शिसां लागीं दिले आनी शिसांनी ते लोकांक वाटले. सगळीं जेवलीं आनी धादोशी जालीं आनी उरलोले कुडके तुडके तांणी एकठांय केले. 12 उप्पूट भरलेल्यो पांटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलोले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.